Speaker Sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaking on demand number 74, water resources. Saglang Pehli, I would like to thank the Honorable Minister for WRD, Sri Subhash Shirodkar ji, on behalf of my constituency people. कित्याक आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे डिसिल्टिंग करपाची गरज आसताली ती एवरी इयर जे आमचे नालास आसा पॉन्ड्स आसा ते सदांच एवरी इयर ते जायत आसा आनी बरे भशेन काम जाल्लेलें आसा. आयज हो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD आयज गोंयभर भरपूर काम करता आनी एक बरे पद्दतीन काम चालू आसा. आयज म्हाजी जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा थंय आमकां चड WRDचो विशय येयना, बट तरी वचून आमच्या मिनिस्टरान खुबशी इनिशिएटीव घेवन जी आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन केन्ना WRDच्या कडेन कामां जाल्लेली नासली ती ह्या फावटी खुबशी कामां आमी हातीन घेतलेली आसा. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट इश्यू जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर जी, कित्याक जे काम केन्ना आमचे विचारूच येवना आनी जेन्ना म्हाका दिसलें हें काम फुडें घेवचें आनी जेन्ना हांव आमचे मिनिस्टर सराक मेळ्ळो जाल्यार तेणें ऑन फुटाचेर काम म्हटलें घे तें म्हणपाक लागलो, आमी करून घेवया म्हणपाक लागलो. आनी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी, कित्याक आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची दोन एरिया आसा, जी बायणा बीच आसा थंयसर देस्तेरो आनी बायणा, आनी हांगा दोन सेपरेट आमचे एसोसिएशन आसा, फिशरमॅन एसोसिएशन, एक देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशन आनी एक बायणा फिशरमॅन एसोसिएशन. आनी हांगा प्रॉब्लम कितें जाता, जी बायणा मनसून येयलो काय आख्खे जे फिशरमॅन आसा, जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन, जी व्हडली बोटी न्हू, ते ट्रेडिशनल फिशर जे आपले पोनोय घेवन काम करता, फिशींग करता आनी आतां न्हू ते कितलींशीं वर्सांसून थंयसर ते काम करीत आसा. तांकां एवरी मनसून येयलो काय तांकां बोटी व्हरची पडटा आनी दुसऱ्याच्या गांवांत पाक करचें पडटा, जशें की वेलसांव, कासावले, हॉलांत, खारेवाड्यार अशें दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरोन पाक करचें पडटा. कित्याक जे आमच्या बायणा बिचाचेर उदक आसा तें सगळें वयर येता आनी वयर येयल्या कारणान तांकां थंयसर रेवीचेर थंयसर बोट दवरपाक एकूय मेळना. आनी थंयसर जेन्ना ते वयता थंयसर सदांच तेंची त्या लोकां कडेन केस्तांवां जाता, झगडीं जाता, कित्याक बाबा तूं आमच्या एरियेन कित्याक बोट दवरपाक येता. सो हे सगळे फिशरमॅन जे आमचे आसा सदांच तेंचो एकूच इश्यू आसलेलो, कित्याक आमकां एक खंयसर तरी मनसून टायमाचेर पार्किंग करपाक लागून तेंची बोटीक लागून एक जागो दिवचो म्हणून. आनी तो जागो आमी थंयसर एक नाला आसा तो पयलोलो आसा, तो नाला आसा थंयसर तो अनयूज नाला आसा, जो थंयसर सगळी आमची उदक जें आसा जें आमचे थंयसर PWDचे आमचे एक प्लांट आसा, त्या PWDच्या प्लांटांसून जें उदक येता थंयसर सगळें सांठोवन उरलेलें आसा. आनी तो प्रपोजल आमी घेतलेलो आसा हांगा तांकां पार्किंग करपाक लागून, हो हांगा रिटेनिंग हॉल बांदून थंयसरले आमी डिसेंट्रलायज करून ते कमी करून तांकां थंयसर पार्किंग करपाक. सो आतां म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान तेंच्या डिपार्टमेंटच्या थ्रू ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा, सर्वे जाल्लेले आसा, सगळें जाल्लेलें आसा. आनी म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी इन टू रियलिटी. ही जर रियलिटी जाली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे मुरगांवचे जे फिशरमॅन आसा देस्तोरेचे आनी आमचे बायणाचे हांकां खुबसो आदार जातलो आनी तेंचे सदांच तेंचे बेसांव आसा ते आमकां मेळटले, आमच्या मिनिस्टराकूय मेळटले, कित्याक खरेंच तांकां ही गरज आसा ही पार्किंग करपाक लागून. कित्याक हांवें पळयलां तांकां खूब त्रास जाता. आयज हो प्रपोजल म्हाका दिसता ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा. आमकां ऑलरेडी NOC फ्रॉम कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बाकीच्या डिपार्टमेंटाची आसलेली ती सगळी जाल्लेली आसा. आयज ही खंय तरी आमची जी लास्ट NOC जी जाय ती आमकां CRZची जाय, जी ऑलरेडी म्हाका दिसता पेंडींग त्या डिपार्टमेंटान आसा. म्हाका दिसता थंयसर चड टायम घेयनासतना हांव मागता मुद्दाम आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन तशें WRD मिनिस्टरा कडेन आनी त्याच प्रमाणे एलॉंग वीथ आवर मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट सरा कडेन मागता, कितें तुमी आमी सगळे जाण बसून ही जी NOC उरलेली आसा CRZची ती बेगीनच्या बेगीन आमी घेवन हें काम स्टार्ट करचें. कित्याक आमी प्रॉमीस केलें तांकां हेच मनसून सिजनाक आमी तांकां खंय तरी तांकां पार्किंग करपाक आमी दितले म्हणून. ह्या वर्सा आमी करूंक शकना, म्हळ्यार एटलिस्ट फुडलें मनसून सिजन येता म्हटल्यार एक वर्सा भितर आमी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून म्हाका दिसता तांकां पार्किंग करपाक मेळोंक न्ही थंयसर. कित्याक खरेंच तांकां खूब त्रास जाता आनी हांवें पळयलां. कित्याक आयज तांकां रावता ते थंयसर बायणा बिचा कडेन, बट तेंची बोटी आनी हे मानाय व्हरोन तांकां दुसऱ्याच्या गांवांत दवरचें पडटा थंयसर. तेज्या लागून तांकां खूब त्रास जाता, परत तांकां येवंक वचोंक त्रास जाता, खुबसो एक्सपेंडिचर जाता आनी ते बारीक लोक आपले पोट नुस्त्याचे बिजनसाचेर मारून ते आपले पोट भरपी लोक हे. सो मागता हांव मिनिस्टरा कडेन हें ऑन प्रायोरिटीचेर ऑन फुटाचेर घेवन आमी मातशें हो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट करून घेवया. स्पिकर सर, तशेंच हांव सांगपाक सोदता मुद्दाम आनी एक आमचो मुर्मुगांवान एक खूब ओल्ड म्हटल्यार पयलींची एक आमची स्प्रींग आसा
जी आमची लोअर जेटी म्हणटा ते मुर्मगांवान गोवान लोअर जेटी थंयसर एक स्प्रींग आसा ताका झर म्हणटा ती आमी आनी आतांची न्हू पयलीं आनी एक सुंदर झर तें उदक येता आमी चिंतूंक शकना कित्याक आमी इतले वयर आसा आनी ते लोअर जेटीचेर थंयसून ती स्प्रींग येता आनी इतले सुंदर फ्रेश वॉटर येता जे भितर खरेंच थंयसर आनी खुबशे लोक आमचे थंयसर न्हांवपाक वयता आनी येतात सो ती आमी ब्युटिफिकेशनाक मागलेली घातलेली आसा ऑलरेडी प्रपोजल आमी डिपार्टमेंटा कडेन आमचो आसा आनी तो ब्युटिफिकेशन ऑफ द सरावंडींग एरिया ऑफ ती स्प्रिंगाची करची म्हणून म्हाका दिसता तो ऑलमोस्ट इन पायपलायन आसा कित्याक आयज आमच्या मुर्मगांवान गोवान खंय तरी ट्युरिजम थोडें वाडपाक लागलेलें आसा जसो बायणा बीच आयज डेवलप जावपाक लागलेलो आसा तसोच आमचो क्रूज टर्मिनल येयल्या कारणान सो हे ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले सो दीस प्लेस कॅन ऑल्सो बी ए ट्युरिस्टीक प्लेस फॉर दीस पीपल आनी एक सुंदर प्लेस आसा तेज्या सायडीकूच आमचो पोर्ट आसा सो म्हाका दिसता ते ब्युटिफिकेशन जालें जाल्यार सगळ्यांत चड म्हाका दिसता आमकां थंय लोकल्सांक सुद्दां फायदो जातलो सो हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन होवूय एक आमचो प्रोजेक्ट पेंडींग आसा तो मातसो करून घेवचो स्पिकर सर तशेंच आमचे सड्याच्या भागाचेर जेन्ना सड्या वचून आमी सकयल येता थंयसर एक आमचें खूब पोन्नें देवूळ आसा खापरेश्वर टेंपल म्हणून हे खापरेश्वर टेंपल म्हणटा ते आमचे आनी खुबशे लोकांची आमची सड्या वयल्या लोकांचे आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांची तेजेर खूब भक्ती आसा खापरेश्वराक पांयां पडल्या शिवाय केन्नाच कोण फुडें वचना आमचे थंयसरले लोक आनी आयज ते देवूळ आसा ते सारके वयर एंडाक आसा आनी ते देवळा कडेन सायडीकसून एक नाला वयता तेजें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा सगळें केल्लेलें आसा आमी प्रपोजली धाडलेलो आसा आनी तो आयज कितें जावपाक लागला तो नाला उदक वयलें सगळें आख्खें सड्या वयलें उदक येवन ते नालांसून वयपाक लागलेलें आसा आनी तें उदक व्हांवून थंयसरलें जे सॉयल इरोजन जावपाक लागलेलें आसा आतां भितर जाल्लेलो आसा तें देवूळ वयर बांदलेलें आसा तें देवूळ केन्ना कोसोंक शकता तें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालां सो थंयसर तो नाला आसा तो वाडोवपाची गरज आसा आनी तें रिटर्नींग हॉल बांदपाचें आसा म्हाका दिसता हें ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन हें करून दिवचें म्हणून आमकां हें रिटर्नींग हॉल बांदून त्याच प्रमाणे स्पिकर सर आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन मेजर इश्यूज आसा म्हणटा ते आमचे जे आसा ती लँडस्लायड आनी स्पेशली आमची जी एरिया आसा जशी सडाल बोगदा जेटी देस्तेरो रुमडावाड आनी हर्बर ही एरिया आसा थंयसर आमकां जी आसा ती लँडस्लायड खूब जाता एवरी इयर लँडस्लायड आसा गेल्या फावटीय जाल्लेले ह्या फावटीय जाल्लेले सो आमी खुबशे प्रपोजल घातलेले आसा अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन आनी ते आमी फुडें घातलेले आसा WRD डिपार्टमेंटाक सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की आमकां बेगीनच्या बेगीन आमकां हे डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्यान जे WRD कडेन प्रपोजल आसा रिटर्नींग हॉल बांदून दिवचें म्हणून स्पिकर सर आनी चड टायम घेनासतना परत एकदां सांगपाक सोदता हेच बायणा बिचाची जी आमची लोकांची घरां आसा स्पेशली फिशरमॅनाची एवरी इयर हे सॉयल इरोजन जावपाक लागलेलो आसा बायणा बिचाचेर सो मागता आमच्या मिनिस्टरान जे नवीन टॅक्नीक आसा जे सेफगार्ड करूंक शकता आमकां हे इरोजन ऑफ हेजेर आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची घरां वाजोवपाक लागून हे सॉयल इरोजन जाता तेज्या लागून ते काम फुडें घेवचें स्पिकर सर स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 71 मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक कितें देर आर अरावंड 400 कॉपरेटीव सोसायटी इन मुर्मगांव तालुका आनी मोस्टली इन्क्लूड्स हावजींग कॉपरेटीव सोसायटी अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कॉपरेटीव सेल्फ हेल्प ग्रूप सोसायटी एक्सेट्रा हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता मिनिस्टराक ही जी फकत आनी हेंच्या लागून आमकां एकूच ऑफीस आसा तें मडगांव सो सालसेटीकूय तेंच लागता आनी मुरगांव तालुकाकूय तेंच लागता सो इतली जेन्ना आमची 400 कॉपरेटीव सोसायटी मुर्मगांव गोवा तालुकान आसा जाल्यार एक आमकां एसिस्टंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटीचे हे मुर्मगांव गोवा झोनान एक आमकां एक ऑफीस घालून दिवचें इतलेंच हांव सांगून म्हाजी 2 उतरां काबार करता थँक्यू सर